दुनिया वंदन तुका दुनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुल तुझी दाखय जिवीत तुझे लाभय देवा आमच्या काकुलदारा मानून घेता आमी सगळे सृष्टे संगी तू मन सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो आज पवित्र सभा बघेन तू मातेव जेजूचो आपोस्तोल हाचें फेस्त आचरण करता. बघेन मातेव जेजूच्या 12 जाण आपोस्तलां पैकी एकलो आनी 4 जाण वांजेलिस्तां पैकी तो एकलो जावन आसा. सुंका गांठ्यार सुंक वसूल करून रोमाक तो सहाय करनासलो आनी असल्या संदर्भार जेजू ताका सुंका काट्यात थावन ताचो पाटलाव करूंक आपोवणें दिता. मातेव म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ याहवे देवाचें देणें म्हूण अर्थ जाता. जेजू न्हू विसुलोस फाटलें जिवीत तो सांडटा आनी सोम्या खातीर संपूर्ण रितीन आपणाकच तो समर्पण दिता. आज ताचें फेस्त आमी करता आसतना पवित्र सभा म्हाका आनी तुका हें आपोवणें दिता. बावतिस्मा वरवीं आमकां हर एकल्याक जेजून विसरून काडल्यात, आमकां हर एकल्याक ताच्या मिसावांक ताणें आपयल्यात. पूण आज भगवंत मातेवा भाशेन आमच्या जिवितांत आमी एक निर्दिश्ट निश्चय करूंक आसा. कशें आपणा जेजून आपयत आसतना संपूर्ण रितीन ताकाच ताणें समर्पण दिलो. फाटलें सगळें जिवीत ताणें सोडलें आनी तो नवो मनीस जालो. आज हांवें आनी तुवें तेंच जेजूचें काम करूंक आसा. तरी एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. आमकां हे देवर तें आपोवणें मेळ्ळां तरी आमच्या जिवितांत जायते फावटी सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक ताचें मिसांव करूंक आमी फाटीं सरल्या. ह्या घडीभर आमच्या व्हडा पथकांची दूख धरया, देवालाचे मोगसाणें मागया आनी मिसान फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां आमी आयतीं करया. आमी सगळीं पातकी म्हूण वळखून सांगता म्हणया, हांव पातकी सोप उदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या वस्तू घेवन सदां संवार म्हणयेत सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्पराधा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावो. आमेन.
आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सुंक वासुलदारा माथेवाक जेजूचो धर्मदूत जावन व्हडले काकुळटीन तुवें वेंचून काडलोय आपले जिवीत बदलून सगळ्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखनेन आनी रक्तान आपल्या गुरूचे शुभ वर्तमान ताणें परगट केले ते सुबुरबेर तुज्या पुताची शिकोवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ते परगटूंक भाग्यवंत मातेवाच्या विनवण आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवडकी चलयता सासनाच्या ससना आमेन. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच लान्वीक बळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचें सोडून तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकठांयल्यान एकामेका थंय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापलां एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्थान एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्तां प्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावरता आनी सोमेस्त थंय जियेता तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या बापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला ताणें लोकांक देणी दिली थोड्यांक धर्मदूत जावचें थोड्यांक प्रावादी जावचें थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें थोड्यांक साबांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मन्यारपण दिवचो ताचो शेवट अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरले वरवीं आनी ताची गूंड जानवाय जोडले वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटता एकवटून जाणटी जाता जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे बर्तेक पावता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तांचो ताळो प्रितुमेर शेकांचेक घासता तांचो ताळो प्रितुमेर शेकांचेक घासता अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता मळप ताच्या हाताचो वावर परगडता एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा तांचो ताळो प्रितुमेर शेकांचेक घासता शब्द ना उतर ना तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकांचेक घासता तांचो संदेश संवसाराच्या सीमा पर्यंत पावता तांचो ताळो प्रितुमेर शेकांचेक घासता
सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. तुका देवा वाकणटा, तूं सर्वेस्पर म्हूण वळखता. धर्म दिसा तो महिमेन जमोन तुका उल्लासता सर्वेस्परा. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसू. भाग्यवान मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुम्या. मुखार चलत वेता जेजून सुक्या काट्यार बसोन आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळे हे म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसोन आसतना सवार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सोव्या पंक्तीर बसले. हे फारिजवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी फातक्यां सांगता खाता जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वचा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां फातक्यांक कापोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे. वाकवणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज पवित्र सभा भगवंत मातेवाचे फेस्त आचरण करता. भगवंत मातेव जेजूचो एक आपोस्तल. जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताणें ताची मिसांव मुंदसून व्हरचे खातीर, सर्गींचे मिसांव राजाचें खाम मुंदसून व्हरचे खातीर आपोस्तलां विंचून काडले. आनी आपोस्तल संवसारी दृश्टेन ते ना फावो जाल्ले मनीस म्हूण आमी सांगयत. आमी म्हणटा अनलायकली कॅन्डिडेट्स नॉट फिट फॉर सच वर्क. म्हणजे तांचे थंय डिग्री नासली, शिकप नासलें, जानवाय नासली. ते दुबळे जावन आसले, थोडे पागी जावन आसले आनी फातकी ते जावन आसले. पूण जेजू तांचे ते कितेंय विशेश एक कारण पळयता आनी तांकां तो विंचून काडटा. प्रत्येक जावन तांचो त्याग आनी तांची स्वाकुशी जेजूचो पाटलाव करूंक. उपरांत जेजू तांच्या मार्फत जायतीं वर्तीं कामां करता. ह्या आमी पवित्र पुस्तकांत आयकता मोगाच्या भावा भयण्यानो. पूण संवसारी दृश्टेन एकलो आपोस्तली तो फिट्ट न्हय. कित्याक म्हळ्यार तांचे ती तसली देणी नासली. चरित्र आमी पळयली तर जाल्यार ह्या आपोस्तलां भाशेन जायते जण संवसारांत फातकी आसले, वायटावे आसले. पूण असल्या मनशांक जेजून विंचून काडलें ताचे मिसां मुंदसून व्हरचे खातीर. उदाहरण दिवचें तर जाल्यार जॉन न्यूटन म्हणलो इंग्लंडाचो एकलो तरणाटो. तो थारवाचो कॅप्टन तो जावन आसलो. आपल्या तरणाट्या प्रायार ताणें आफ्रिकाक वेचें, गुलामांक थंय हाडचे आनी अमेरिकाक विकचें. गुलामांचे बिझनेस स्लेव ट्रेड तो करनासलो. जायते पयशे ताणें जमयले, मस्त तो ग्रेस्त जाल्लो. एक फावटी दर्यान पयन करता आसतना दर्या उसाबळ जाल्ल्या वेळार मस्त कश्टांक तो वळख जालो आनी तो वळ ताणें सोम्याक उलो मारलो. आपलें संपूर्ण जिवीत ताणें फाटलें जिवीत सोडलें आनी सोमी ताका भेटलो आनी ताणें निर्धार केलो आनी मुखार हांव तुजे खातीर वावुरतलो. सगळें ताची ग्रेस्तकाय, पयशे, तारू सगळें ताणें सोडलें. फाटीं तो इंग्लंडाक आयलो. एक मिशनरी जावन जेजूचें काम ताणें मुंदरसून व्हेलें. एक वर्तो आपोस्तल तो जावंक पावलो. आनी एकलो मनीस पिरी जॉन ताचें नांव आनी ताचे विशीं आमी आयकचें तर जाल्यार पिरी थॉमस म्हणलो व्यक्ती. तो एक ताच्या जिवितांत एक ड्रग्स पेडलर तो जावन आसलो. ड्रग्सचो वेपार करतालो, चोर तो जावन आसलो आनी सदांच जावन ताचें जिवीत जैलांत ताणें सारिल्लें. आनी एक दीस तो जैलांत आसतना ताणें चिंतलें म्हजें जिवीत कसलें जावन आसा. इतले पयशे हांवें केले, इतलो अन्याय हांवें केलो, पूण सोम्या खातीर हांवें कितें केलां. जिवीत तो बदलता, नवो मनीस तो जाता आनी संपूर्ण रितीन सोम्याचो आपोस्तल जावन परिवर्तन जाता. आनी एक व्यक्ती आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, साऊल. भगवान पावलो ताका आमी म्हणटा.
थार्सूस असो सावल आपल्या जिवितांत ताणें केल्लें कन्वर्ट जावचे पयलीं केल्लीं कामां आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांवांक दूख दिवचें तांकां जिवेशी मारचें इगोर्ज्यो फोडून घालच्यो आनी हातूंत तसो मागणो तो जाल्लो एक फावटी दमास्काच्या वाटेर तो ह्याच कामा खातीर मुखार वेता आसतना जेजूक तो भेटता थंयसर जिवीत तो बदलिता पवित्र सभेचो व्हडलो आपोस्तोल जावन बदलता वय मोगाच्या भावा भयणो हे एक जण आनी जायते जण ह्या संवसारीक दृश्टीन ते ना फावो तांचे पयलें जिवीत आमी पळयल्यार खंयच्याच उपकारचे मनीस न्हय ते कोणूच तांकां ख्यार करनासले फातकी वायटावे मनीस ते जावन आसले पूण एक फावटी जेजून तांकां विसरलेंच ते वर्ते आपोस्तोल ते जावंक पावले एक सांगणी अशी आसा गॉड डजंट कॉल द क्वालिफायड बट क्वालिफायज द कॉल्ड वय देव देणी आसल्या विसरून काडना पूण विसरल्यांक देणी आनी भरता आयच्या वांजेलांत असलोच एक मनशा विशीं आमी आयकलें भागिवंत मातेव तो एक नाफवो मनीस एक पातकी एक गतकी म्हूण समाजीन ताका वलायिल्लो तो सूंक वसूल करतालो आनी सोम्याची ताका भेट जाल्लीच सगळें आपलें फाटलें जिवीत तो सोडता आनी सोम्याचो आपोस्तोल जावन सोम्या फाटल्यान तो वेता जेजूच्या काळार आमी दीस पळोवची तर जाल्यार जायते सुंकागार इज्रायलांत आसले आनी सुंकागाराचें काम कितें जावन आसलें सूंक वसूल करचें आनी रोमागारांक ताणें तें दिवचें रोमागार आण बवाडटी आनी सगळो जुदेव लोक चिंतालो हे फातकी आनी घतकी मनीस म्हणून कित्याक हे हर एकाक सूंक वसूल करताले सूंक वसूल करचें मात्र न्ही सोडीत वसूल करचें आनी आपणो सोयी फायदो ते जोड नासले आनी असले संदर्भार आमी पळयता लोक तांकां कांटाळटलो आनी एखाद्या वेळार कोणी तांकां सूंक सामान सारकी दिनात जाल्यार रोमाचे सोजेर येवन तांकां लोकांक शिक्षा लायताले देखून सगळ्या वाटेन जुदेवांक हे कांटाळेचे मनीस जावन गेल्ले देखूनच जुदेव लोक तांकां फातकी घतकी म्हूण वलायतलो मात्र न्ही सिनगोगाक देवाळाक तांकां रीग दिनातलो तांच्या घरांनी तो वचनातले जेवणाक बसनातले ते आउटकास्ट म्हणटाले आनी एका कुशीन जुदेवांच्या चिंतपा प्रमाणे देव एकलो मात्र राय आनी तर आमी कितेंय दिवंक आसा तें देवाक आमी दी जाय असलें तांचें चिंतप जावन आसलें पूण हे सुंकागार कितें करताले मनशां कडचें काणयोन मनशांक म्हणजे रोमागारांक ते दिताले देखून सगळे जुदेव तांकां कांटाळटाले आनी असलो एक व्यक्ती जावन आसलो मातीव ताच्या जिवितांत असो धंदो तो करनासलो लोकां कडचें खाण घेवचें आनी रोमागारांक दिवचें आनी देखून ताका लोक ताका कांटाळटलो पूण आज जेजू ताका भेटुल्लोच आपलें फाटलें जिवीत तो सांडटा आनी नवें जिवीत तो सुरू करता आनी उपरांत जेजूक ताच्या घरा जेवणाक तो आपयता आनी जेवणार बसल्या वेळार कितें घडलें जायते फातकी मनीस मातेवाचे ते पुरा फ्रेंड्स जावन आसले इश्ट जावन आसले थंयसर आसले आनी जेजू तांच्या मदें जेवणाक बसल्या वेळार जुदे फरिजे पळोवन ताका खेळटात तुमचो गुरू कित्याक अशें फातक्या सांगता जेवता आनी खाता मोगाच्या भावा भयणीनो देव विसरून काडटा आसतना आमचे फाटलें जिवीत तो पळयना देव आमकां विसरून काडटा आसतना आमचें प्रामाणीकपण आमी मुखार कितें जावंक आसतल्या कितें करतल्या हें देव पळयता आनी आमकां विसरून काडटा एक सांगणी आसा मनीस चिंता एक देव करता दुसरेंच म्हणून मनीस भायल्यान पळयता पूण देव भितरल्यान पळयता जेजून माते वते हेंच पळयलें वय मोगाच्या भावा भयणीनो सुंकागार फातकी म्हूण नांव वाडलेलो वलेलो मातेव तो संवसारीक दृश्टीन ना फावो जाल्यार जेजू ताका विसरून काडटा आनी वस्सू मातेव एक भाग्यवंत जावंक पावता दुसऱ्या कुशीन जेजून विसता आसतना मातेव संवसारीक ग्रेस्त कायेक नांवा खातीर कुटुंबा खातीर तो वावरून आसलो पूण एक फावटी जेजून विसरलोच सगळें संवसारीक सूख तो सोडटा सर्गींची शरणांतली वाट तो पळयता देवाची खुशी करता देवाचो पाटलाव तो करता तिसऱ्यान ताणें समेचो पाटलाव केल्लोच रोमागरांत सूंक वसूल करचें तो रावयता त्या रोमागरांत ताणें बरोवचें लेखपाक तो रावयता बदलाक मनशाक पाकचें काम तो सुरू करता आनी देवाची खळणांतली झरीचें देवाची उतर तो बरोवंक सुरू करता वय मोगाच्या भावा भयणो एका कुशीन आमी पळयता मनशाक नाका जाल्ले मनीस देवाक आनी देवाच्या राजाक भोव लागशिल्ले जावंक पावतात मोगाच्या भावा भयणीनो आज ह्या मातेवाचें जिवीत आमी पळयत आसतना म्हाका आनी तुका कितें दिसाव मेळटा पयल्या सुवातेर जेजू विंचता आसतना संवसारी दृश्टे प्रमाणे तो विंचिना तो विंचता आसतना खालत्या बळ्यांक तो विंचता आनी तांकां तो वर्ते करता खंडी जावन आमकां हर एकल्याक बावतिजमा मारिफात जेजून विंचून काडला दुसऱ्या सुवातेर
जेजू एकल्या विसता आसतना तो मुखार कितें जावंक पावतलो तें तो पळयता. ताजी तालेंतां, ताजी बुदवंतकाय, ताजे लागीं कितें आसा जेजू बिलकुल तें पळयना. सगळे जेजूचे आपोस्तल यस्स खास्ताचे जावन आसले, आशीक पिते जावन आसले, फागिते जावन आसले, फातकिते जावन आसले, असल्यांक जेजू विसरून काडटा आनी तांकां तो वर्तें करता. हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो. तिसऱ्यान आमकां हर एकल्याक जेजू विसरून काडटा. बावतिजमा मारपाक आमी हजी एकलो जेजूचे भाव आनी भयणी जाल्या, जेजूचे आपोस्तल जाल्या. आमी ताका वय म्हळा. आनी पूण एक संगत तांकां कितें गे म्हळ्यार एक फावटी जेजून आमकां विसता आसतना आमी भाग्यवंत मातेवान केल्ल्या भाशेन, या थॉमासान केल्ल्या भशेन, या जॉन न्यूटन केल्ल्या भशेन आमी संवसारा पाठ करूंक आसा. कितें संवसार म्हणटा तें आमी सोडूंक आसा, सोम्याचो पाटलाव करूंक आसा, अशें मस्त त्याग करूंक आसा. तवळ मात्र आमकां सोमी जायत्या देण्यानी भरतलो आनी ताचे मिसांव करूंक आमकां आदार मेळटलो. मातेवाच्या वांजेलांत 19व्या अध्यायान आमी आयकता, कोण म्हजो पाटलाव करता ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटले आनी सासणीक जिवीत तो जोडटलो. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, जॉन न्यूटनान आपल्या आदायाचें फायद्याचें काम सोडलें, सोम्याचो पाटलाव केलो, 1000 वांट्यांनी देवाची बेसांव ताका मेळ्ळी. पिरी थॉमासान आपलें ड्रग्स बिजनेस सोडलें, संवसारी आदार ताका जायत आसलो, नांव आसलें, सगळें सोडलें, सोम्याचो आपोस्तल जावन वर्तो मनीस जावन तो परिवर्तन जालो. सांत पावलू क्रिस्तांव दग दितालो, जुदेवा खातीर तो वावरतालो, पूण एक फावटी सोम्याची वळख जाल्लीच सगळें सोडता, सोम्याचो एक वर्तो आपोस्तल जाता, देवाच्या राजाचो भागीदार जावंक पावता. आनी आज भाग्यवंत मातेव संवसारी दृश्टीन वर्तो तो जावन आसलो, मस्त बिजनेस ताका आसलें, सगळें ताका आसलें, तरी एवटी सोडलो जेजूचो आपोस्तल तो जाता मात्र न्ही. जेजूचे देवाचे उतर बरोवन सगळ्या संवसाराक जिविताची जरस दिवंक तो फुडें सरता. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान हें मिसांव म्हाका आनी तुका दिला. म्हाका आनी तुका विसरून काडल्यार असलेंच मिसांव करचे खातीर. आज म्हजेर आमी दिश्ट हांवें मान पळयली तर जाल्यार जायत्या रितीन मातेवाचें जिवीत पयलें कशें आसलें, पावलें जिवीत पयलें कशें आसलें, त्याच भशेन म्हजें जिवीत जावन आसा. संवसारा खातीर जियोवचो हांव जावन आसा. तरी एक घडीभर म्हज्या काळजाचेर, म्हज्या आत्म्याचेर, म्हज्या जिविताचेर नदर मारी जाय. म्हाका देवान विसला ताजी खुशी करूंक, म्हाका देवान विसला ताजी मिसां मुंदर्शन व्हरूंक, तर म्हज्या जिवितांत फाटलें जिवीत सोड सोडया. मातेवा भाशेन, जायत्या भाग्यवंता भाशेन म्हज्या जिवितांत सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करूंक आनी ताजे शुभ वर्तमाना खातीर वावरूंक जाय आसली कृपा आनी बळ आमकां दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. घेऊन आयल्या कानिको तुझ्या पायांतळा, मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस्पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा, समर्पिता उंदो हो गोवांचो मनशा वावरान केलो, प्रितुमेंतो दिलो, कर तूं हो उंदो आमकां जिविताचो. म्हज्या भाव बिनू म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापा म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या आदावाक सर्वस्पोर मानून घेवन. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मातेवान आपले जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूच्या सेवेंत करचेली, तसलेंच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगडचे खातीर उपयोग करूंक आमी अत्रेकताव. ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानांत तुका पोसून दिता. आमचे समर्पीत मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबीं आसो, आमची काळजां उबारुया. आमीन. तीन
सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वे स्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशें करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदर आनी सस्नच्या देवा सोर कळे आनी सोर तुय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायाची कुणां जावन ह्या संवसारां सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती दमदुतांच्या बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आडवण्या मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करताव आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान आमी स्तुती करताव पोवीत 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गीं तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो आनी तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकंचे मोक्षाने मेळच्याक तुमची पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वरवतले हे म्हज्या उगडसाक करात बावडत सोगोट परगटुया Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù civanzala, o bavarta sogu, ami pergerta, Gesù novian yetolo. बाप्पा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवानपणासो आमी भक्ती म्हणून उडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची खाल तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक सेवा करूं तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुणानग सवतलामा समेस्तांक पवित्रत्म्यो एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्पराक आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगिवंत बाप्पा पिटर पावलमच्या गोळी बापान सगळ्या जेकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणसो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां दिश्ट गती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आमकार देवाचे मे संगती भगवंत जुजयतीचो पती भगवंत माथ्यू भगवंत दमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरुंदरा जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां आमी निर्गेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या चितां तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया कुण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागणे आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे
बरोवशें नोत्रेक आमकां तुजे उदार काकुटी सरपातकांतली सुटय आनी सोरा कांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमेन जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदुता म्हणून आज आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत राजवटकी चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो माय मजबूत जण एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक मेजा बेंत हजार आसा ती आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर अंश म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेकी ये तूं आमच्या बिडारान दवर आमकां सदां तुज्या गोपान जिविताचें कान तूं आत्म्याचें पोशण आत्मो आमचो बरताय दैवीक जीवन तुजें कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजें कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवंत मातेवान संतोष बरीत काळजान सोडवंदराक आपल्या घरा जेवणाक आपूण सन्मान केलो बऱ्या मनशांक न्हय बगार पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत नवी गटाय जोडून काळजाच्या व्हड्या उर्बेन आनी संतोषान शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक पावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो आमेन वसुन्यात क्रिस्ताचे मोगन आणि शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वड उपकार शेगुनाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कुपेदेन्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांग घालून तुजें सदांच म्हाका वागय शेळें काळीज हें मोगान तुज्या पेटय कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो वादार पयन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राव शेगुनाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय
Curpedenian tuja at momozonete Besangalun tujen sadans makavagai Shelen kaliz he mogan tuja pete Mogal putra suven Anquar moria आशीर्वादिवाम का भगवान कृष्णाची कुर्बेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन